बैठकाच्या पवार विचार येडे चाललेला त्यांचे होता. ते हे खूप वाटता म्हणून Meeting- बरोबर सांगतात. आहे न्ही पयर बी हा. आमी मिटींग घेतलेली हा, हा. ते फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनाक घेतले इतल्या वर्सां भितूर तांकां वेगळ्या तरेचे न्यूट्रिशन पासून हांव सांगत आहा ह्यो सगळ्या गोष्टीचे तांकां ऑलरेडी सांगलेले आसा डिपार्टमेंटाक की योग्य तरेचो प्लॅन करून दिल्ली धाडून दियात कारण पयलीं कितें जाल्लें की जे ग्रासलँड्स आशिल्ल्यो त्या ग्रासलँड्साचेर झाडां वचून लायल्या आनी हे ग्रासलँडाचे फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनाचे अनुसार जे योग्य तरेचे आयज कितें आसा प्री डेन्सिटी कमी असल्या कारणान आयज लेपर्ड आनी बाकीचे गोष्टी आयज आमी पळयता ते गांवांत भितूर सरता खेती येता आनी सगळें नुकसान करता ह्यो सगळ्या गोष्टी एक फॉरेस्ट मॅनेजमेंट योग्य तरेन हांवूच न्हू म्हाजे पयलींच्यान चालू जावंक जाय आशिल्लें ते आतां चालू करून म्हाजे हांवें डिपार्टमेंटाक सांगलां म्हणजे इट्स ऑन गोईंग प्रोसेस गव्हर्नन्स इज ऑन गोईंग प्रोसेस ते योग्य तरेन पूण जावपाची एक ग्रासलँडाचेर झाडां कोणे लायली खरंच ग्रासलँड तेन्ना योग्य तरेन ते फॉरेस्ट मॅनेजमेंटाचे योग्य तरेन प्लॅनिंग जावंक नाशिल्लें ते खूब वर्सांचे आमी उल्लेख करता झाडां काय रातोरात ओव्हरनायट येना पण तुम्ही जर बांधवगड गेल्यार तुम्ही रणथंबोर गेल्यार तुम्ही पळयतले की ग्रासलँड मॅनेजमेंट आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्या तरेचे काम करता ते करपाक जाय. आमी डिस्कशन आमच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी आमी डिस्कशन केल्लें आसा नोडल ऑफिसर आमी नेमलेलो आसा पीसीसीएफेक बी सांगला की योग्य तरेचे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन तुम्ही दिवंक जाय आनी हेजेर आमी चर्चा बेश्टे करत न्हू ते प्लॅन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडून ते एक्सपर्ट्स कडल्यान ते अप्रूव्ह करून हाडून हांगा इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता.